गोंयचो राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लयन गोकर्ण पर्तगाल जीवोत्तम मठाक भेट दिली. राज्यपालान पदाधिकाऱ्यांक मेळून वासपूस केली. और ये मठ स्थापना हमारा 1470 था. ये इंस्टीट्यूशन जो है 1470 था. ऑलमोस्ट 550 इयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूशन. नाटक में उन्होंने भटकल में जो कोस्टल रीजन नहीं है जो केदार जाते समय आपको वहाँ उन्होंने स्थापना की. So from that onwards, the Kerala people are very much devoted to this month. Yeah. So they are coming. Yeah, they are coming. And Mudire Swamiji also. Yeah. This 4 months. Yeah. Chaturmas. Yeah, in 1976. 1976. Yes. Yeah, Kayamkulam. Sri Vithal Mandir. Yes. They I observe was this a student, degree student at that. Yeah. And with Kayamkulam, so I am from a village. Yeah. That village is about 16 kilometers From Kayamkulam. from Kayamkulam. So I read about all these things. Yeah. कॉलगेट पामोलिवान साखळे इस्पितळा प्रमाण फोण्या आयडी हॉस्पिटलाकूय ॲम्ब्युलन्सी दिल्यात. कॉलगेट कंपनी जी हाका आमचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी सरकाराक ही ॲम्ब्युलन्स जशी दिल्या अशीच हांव दुसरे कंपनीकूय रिक्वेस्ट करता की अशीच तेणी आमची गोंयभर सगळी जी हॉस्पिटलां आसा ती सगळ्या हॉस्पिटलांनी अशी तर प्रोवायड करीत जाल्यार खुबशे लोकांक आमचे गोंयचे लोकांक किंवा गोंयचे कोणी भायल्यान कोणी येता तांकां हेजो उपेग जाता. आमदार रवी नायकान हॉस्पिटलांतली ब्लड बँक आणि सिटी स्कॅनाच्या व्यवस्थेची पळोवणी केली. 30 दीस ब्लड जे हांगसर थंयच्यान हें करून चॅक करून सगळें जाल्यार हांगसर 30 दीस ब्लड स्टोर करून दवरपा मेळटा. आनी 30 दिसा भितर पेशंटाक कोणाक जाय जाल्यार ते ब्लड हांगसर ब्लड पंचेचर येतले बांबोलीचे सगळें चॅक करून येतले मागीर हांगा स्टोरेज. 2020 गोंयांत लागू केल्ल्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजणेचो गोंयच्या बीजेपीन रिपोर्ट दिलो. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी त्याने ही स्कीम लॉन्च केली in 2020 जावन आसा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम. आनी ही स्कीम आमच्या गोंयांत एकदम बरे भाशेन फुडें गेल्ली आसा. आनी त्या खातीर आयज आमचे गोंयचे भारतीय जनता पार्टी एज कमिटी तांच्यांनी ऑलरेडी सेंट्रल पार्टी आमचे सेंट्रल पार्टी आसा न्हू तांच्यांनी कमिटी आमचे नांव दिल्लें आसा. टोटल आमचे BPL बेनिफिशरीज फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 5,44,594 आनी तेन्ना द फर्स्ट एंड सेकंड फेज आमचे फेअर प्रायस शॉप जावन आसा. टोटल फेअर प्रायस शॉप इन नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा जावन आसा ऑलमोस्ट अबाउट 451. ऑलमोस्ट 96.74% लोकांक हे आमचे अन्न पावल्ले आसा. सामुदायिक राना हक्क कायद्याचे व्यवस्थापन ग्रामपंचायतींक दिवपाच्या केंद्र सरकाराच्या निर्णयाचे गोंय कल्याण आश्रमान स्वागत केला. अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमाच्या मागणेनुसार केंद्रीय आदिवासी मंत्री श्री अर्जुन मुंडा तसेच वन आणि पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर यांनी सामुदायिक वन हक्क कायद्याचे जे व्यवस्थापन आसा ते ग्रामसभेत दिवपाच्यो ज्यो गायडलायन्स प्रत्येक राज्यांक दिल्ल्यो आसा त्या खातीर हांव केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा व वन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचे अभिनंदन करता. गोवा सरकार तसेच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री तसेच महामंडळ व बाकीचे अन्य जनजाती समाजाचे शिक्षित वर्ग जो युवा वर्ग आसा विनंती करता की ह्या फॉरेस्ट एक्टाचे कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सीसचे सगळ्यांक फायदो जावचो म्हणून भरपूर जनजागृती जावची म्हणून सगळ्यांनी प्रयत्न करचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.